क्षत्रिय धर्माचे सरवणे वॉटरफॉल सरवणे गांवांतून म्हाका दिसता 5 किलोमिटर वयर रानात वॉटरफॉल आसा थंय 40 भुरगीं 47 आनी 5 टिचर स्टाफ स्ट्रेंथ जावन आडकून उरले म्हणून कॉल आयलो आमकां आमी इमिडिएटली आमी हांगासर पावले विथ द हेल्प ऑफ आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसले लोकल पोलीस स्टाफ सो सगळ्यांनी मेळून जी आमचे एफएक्स स्कूल शिवोले हेंची भुरगीं हांगासर आयिल्ली ती आयज वॉटरफॉलार सो तांकां सगळ्यांक रेस्क्यू करून आमी अडकून कशें कित्या खातीर उरली ती अचानक पावस आयलो की वयर आज मात वयर पावस पडटा चालूच आसा दिसता हांगा लोकांक कळना की वयर पावस पडटा म्हणजे हांगासर पावस ना वयर आहा पावस वयर पावस आहा घाटार त्या कारणान कळना की बाबा पावस सकयल हांगा पडटा काय ना आनी अचानक वयर पावस पडल्या कारणान उदक न्हंयचें वाडलें पाण्याची पातळी वाडली आनी ती भुरगीं अडकून पडली म्हणजे न्हंयेन अडकून उरली न्हंय कडेन न्हंयच्या क्रॉस पडली सो फॉरेस्टान पयलीं पावले ते सो तेंच्यान ते रोप घालून तेवटेंतल्यान हेवटेन हाडले म्हणजे रिटर्न येताना तांकां जाल्ले प्रॉब्लेम रिटर्न येताना तांकां उदक वाडल्या कारणान तांकां येवपाक अडकळो आयलो उदकाचो सो ती त्या सायडीन अडकून उरली सो इमिडिएटली आमकां कॉल आयलो आमी पोलीस विथ लोकल गांवांतले पोलीस सगळ्यांनी मेळून तांकां आमी काडलेले सगळे सेफ आहा सगळी सेफ आसा कांयच कोणाक जावं भुरगीं ट्रेकिंगाक गेल्ली शिवोले स्कुलाची अचानक पावस येयल्ल्या कारणान भुरगीं उदका खातीर अडटावन येयल्ले आनी आयचें उदक मॅक्झिमम खूपच येयल्ले सो अचानक पावस येयल्ल्या कारणान ती उरली आनी आमकां कळटासून आमचे गांवांतले भुरगे प्लस फॉरेस्ट स्टाफ फायर ब्रिगेड तांकां कॉन्टेक्ट करून सगळे मागीर तांकां रेस्क्यू करपाक जाय आमी दोरी हे करून तेंच्यांनी काडले सगळ्यांक रेस्क्यू करून सेफली हाडले ना पहिले उदक काय झालेले पावस येयलो तेन्ना मागीर पावसा हितून सगळे वयर येयलो आमको तांबडी माती तेन्ना आमकां कळ्ळें आमी वचोंक घालतले तेन्ना खूब पावस येयलो एक आमी क्रॉस केलो एक सायडीन एक रिवर क्रॉस केली ते मोठो रसून येयले आमी पूण सेकंड टायमार पावसा म्हणटा फ्लो खूब वाडलो आनी फ्लो वाडटा वाडटा पावसूय खूब येयलो मागीर आमी क्रॉसींग केल्ली हांगासून थंय गेले थंय सुद्दां पावले पूण थंय आनीक फ्लो क्रॉसींग कोणीच करूं ना येताना आमकांच खूब वयताना तुमी सारकें केल्लें मागीर परत मागीर कॉल मारले आमी फॉरेस्टाक मागीर फॉरेस्टांतल्यान येयले आमी सप्लाय तेंच्यांनी रेस्क्यू केल्या उपरांत ते मागीर फॉरेस्टांतले येयले तेन्ना मागीर सगळे मागीर पुलीस आनी फायर ब्रिगेड येयले मागीर दोरी बीन सगळे करून जाल्ले मागीर दोरीन तुमी खंयचे स्टँडर्ड हाय सेकंडरी तुमी सगळे हाय सेकंडरीची भुरगीं 11-12 सरवणे सत्तरी हांगासर आज धबधब्याचेर जे शाळेचे भुरगे येयल्ले ते अडकून रावल्ले आनी तांकां आतांच वाळपे पुलीस तशेंच अग्निशामक दलान तांकां वाचयल्ले आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की सेंट झेवियर उच्च माध्यमीक विद्यालय शिवोली हांगातले 40 भुरगे आनी 11वी-12वीचे आनी तशेंच तेंची 5 टिचरी आयज सरवणे सत्तरी हांगासर धबधब्याचेर ट्रेकिंगे खातीर आयिल्ले आनी सकाळी ते 11च्या दरम्यान हांगासर पावले आनी जेन्ना दनपारां ते वचपाक भायर सरलेले आनी तेन्नाच
अचानक न्हंयेक उदक आयिल्ल्या कारणान तांकां ते अडकून रावले. ह्या वेळार मोठ्या प्रमाणात पावस पडटालो पावस पडटालो आनी ताका लागून न्हंयची उदकाची पातळी ही अचानक वाडलेली आसा. खरें तर हांगासर पावस ना पूण घाटमाथ्यार जे मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आनी ताका लागून अचानक उदकाची पातळी ही वाडलेली आसा. ज्या वेळार हांगाचे स्थानीक आनी जेन्ना स्थानिकांक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब वाळपे पुलीस आनी तशें अग्निशामक दलाक तेंच्यांनी कळयल्या नंतर तांकां रेस्क्यू करपाक तेंची पथक थंय वचून जवानान तांकां वाचयल्लें आसा. तांकां सुखरूप 40 भुरग्यांक आनी टिचरीक तेंच्या न्हंयच्यान तांकां भायर काडले आनी मागीर वयर हाडलेले आसा. ह्या वेळार अशें कळटा की कोणाकच खबर नासलें की पावस पडलो असो. म्हणजे हांगासर बारीक प्रमाणात दनपारच्यान पावस चालू जाल्लो पूण घाटमाथ्यार मोठ्या प्रमाणात पावस सुरू जाल्लो. ह्या वेळार आमचे जे फॉरेस्टाचे जे कर्मचारी आसात तेंच्यांनी सुद्दां वाचोवपाक खूब मोठो हातभार लायिल्लो आसा. तशेंच जे स्थानीक लोक आसा पंच आनी बाकीचे हेर गांवकारी आहात तेंच्यांनी सुद्दां तांकां वाचोवपाक धांवून गेल्ले. सगळे सुखरूप आसा आनी आतांच तांकां रेस्क्यू करून ते परत मार्गार वचपाक लागलेले आसा. गेल्या कांय दिसांच्यान पावसाचो जोर कमी आसलो पूण आयज अचानकच परत पावस पडलेलो आसा. कांय दिसां पयलीं पाली सत्तरी सुद्दां अशीच घडणूक घडून कितलेशे लोक अडकून उरलेले. आज परत ही घटना घडलेली आसा. ताका लागून जे ट्रेकिंग येतात तेंच्यांनी सुद्दां सावधगिरी बाळगपाची गरज आसा. चरवण्याच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.